Hey Sham. Sham bhai. Yo mere mister. Tadi na. Apa dong? Yo. Holy Foundation. उद्यापासून सुरुवात करून समस्त परभणीमध्ये प्रत्येक घरामध्ये भेट देण्याचा यांचा विचार आहे. तर देवा भगवंता ज्या उद्देशाने या सर्वजण पुढे चाललेले चांगल्या रीतीने यशस्वी प्राप्त व्हावे. देवदेवतांची अखंड कृपा विकास प्रवृत्तीसाठी यांना प्राप्ती होऊन उत्तम रीतीने आरोग्य संरक्षण लाभला. देवा भगवंता वितरलेले विडा परिपूर्ण रीतीने फळीत झाला. अशा रीतीने देवा तुमचा आशीर्वाद सर्व इच्छा पूर्ण करा. भगवंता तुमचा आशीर्वाद अखंड कृपा असू द्या. यद्धांशमस्तो मनःसंकल्पसिद्धिरस्तु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु अस्तु. फाटिया बस फाटिया
एक मिनिट देतो. मंजूभाई अलविज सर मंजू या तुम्ही जा चीफ गेस्ट महेश कोण सगळ्यांक नमस्कार. आज पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनान पर्वरी जनसंपर्क यात्रा ही लॉन्च केल्या आणि आज आम्ही सकाळी उठून पयलीं चावडेश्वराक नाल्ल दवरलो, थंयच्यान खापरेश्वराचें देवूळ जे काल इलिगली मोडला थंय वचून देवाक पांयां पडले, थंयच्यान चर्चीन गेले आणि मस्जिदीन गेले आणि आतां आमचे चीफ गेस्ट आणि सगळे इन्वायटीज येवन आज बेताळाचे आमी आशिर्वाद घेतला आणि फाल्यां सकाळच्यान ही जनसंपर्क यात्रा चालू जाता. हे ह्या जनसंपर्क यात्रेचो उद्दिश्ट कितें की सगळ्या पर्वरकरांक एक कॉन्टॅक्ट करप आणि 12 वर्सां हे जो मिसरूल चल्ला ह्या हाय प्रोफायल आमदाराचो तो ताचेर एनालायज करप, रिव्ह्यू घेवप. कित्याक ह्या आमदाराक संवय आसा की ताका जाय तसले प्रोजेक्ट तो पर्वरीचेर हाडून आमचेर तपता. लोकांक विश्वासान न घेता कितलेशेच प्रोजेक्ट त्यांनी आज पर्वरीन हाडल्यात. सो आमी प्रत्येकाच्या घरान वचून ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आनीक डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार ती कसली जाय, ती जाय जाल्यार सस्टेनेबल आसूंक जाय हे सगळो विचार करून लोकांचे मत घेवन आणि आमकां जाता तशी ज्या गरजू लोकांक कितें हेल्प जाता जाल्यार आमी करतले. आणि 2027 खातीर एक रोड मॅप आमी करपाचो प्रयत्न म्हणजे एक आयडिया आसा, म्हणून ही जनसंपर्क यात्रा आज आमी चालू केल्या. आमचे कडेन आमचे आज चीफ गेस्ट आसात सन ऑफ द सॉयल भंडारी समाजाचे लिडर संजीव नायक आणि त्या आदली SDMचे माजी सरपंच आशिल्ले, ते तुमकां 2 शब्द सांगतले. पयले सुवातेर हांव विकास आनी तेज्या पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनाक परबी दिता आयच्या दिसा. पळय जितले NGOs जितले ऑर्गनायझेशन आसता एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका गांवांत तितले लोकांची सेवा बरी जाता. आयज जो विकासान पावल उखल्ला की आपूण प्रत्येकाच्या घरान वचून प्रत्येकाची जी कितें समस्या आसा तेजेर आपूण विचारपूस करतलो. खरें म्हणल्यार इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन हे आसूंकूच जाय आनी बरें स्ट्रॉंग ओपोजिशन असले जाल्यार लोकसेवा जाता. कित्याक आमी जे नागरीक आसा जे वोटर आसा ती आमची सेवा करपाक आमी आमच्या प्रतिनिधीक निवडून हाडटा आनी तांचेर एक वॉच हो आसचोच आसता, तो ओपोजिशनाचो आसता. आयज विकासान आपले वेलफेअर फाउंडेशन तयार करून जायते प्रोग्राम तो आमच्या गांवांनी करता, भुरग्यांक शिकप दिता, गरजूवंतांक हेल्प दिता, स्पोर्ट्सांनी तेजें योगदान आसा. आनी खंय गांवांत आयज उलो मारलो जंय खंय सरकार फाटीं पडटा जाल्यार विकासाचे वेलफेअर ट्रस्ट थंयसर वेलफेअर फाउंडेशन थंय धांवता. अशें आसचें इन पॉलिटिक्सान वो इन सोशल फिल्डान. आमी सरपंच जातले, आमचे विरोधाक जातले ते आमकां आमची वाट दाखयतले आनी आमी केन्ना वायट धरूंक ना. जेन्ना पब्लीक वर्क करपाक एक तुजे कोण दोळे उगडटा सरकाराचे वो आमदाराचे वो कोणाचे सरपंचाचे जाल्यार ताणें त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान जो कोण आपल्या नदरेक हे काम हाडून दिता लोकांची सेवा कितें कशी करप ताका थँक्यू. हांव विकासाक आनी तेजे टिमीक आयच्या ह्या दिसा बरें यश आवडटा
आनी सजमता परवरचे लोक तुमकां प्रत्येकाच्या दारान वेलकम करतले, आपली समस्या तुमचे कडेन म्हणटले आनी हेवूय मागून घेता की तुवें ती समस्या सरकारा दरबारार व्हरतलो वो ते लॉजिकल कॉन्क्लुजन करतलो आनी लोकांक एक तेंचे सुटावे करपाक प्रश्न आदार करतलो. आमचे शेतकाराचे प्रश्न आसा, आमचे आयज स्पेशली तुका सांगता, तुवें एक रिक्वेस्ट करता एक हिंदू म्हणून त्या हिंदूच्या देवळान आयज जे खापरेश्वराचे जे कितें इश्यू चल्ला गोंयभर, आयज सगळ्याची भावना दुखवली आसा. थंय तुवें मध्यस्थी करून तुज्या वेलफेरान ट्रस्ट फावंडेशनाक तेजेरूय तुजें लक्ष आसचें आनी जे आयज देवान कॉल दिल्लो आसा मुरगांवच्या देवाक ते वेताळ आनी गव्हर्मेंटाचें हांवें आयकलेलें की देव सांगता थंय आमी ते करतले आनी ते करप. प्रसाद देवान दिला पळय थंय तेच्या वयर आनी आमी हिंदू धर्मानी कांय मानिना. सरकाराकूय एक मागणी की जो आयज प्रसाद खापरेश्वराचें देवूळ थंयच बांदचें म्हणून जाला आनी देवस्थानाचे कमिटीन आयज उतर घेतला की आमी कॉन्ट्रिब्यूट करपानी बांदपाक सरकारांनी करचो, पण आमचो एक पय करून आमी ते देवूळ थंय परत उबें करतले, लोकांच्या फंडिंगान उबें करतले, ताका आमी तेजें समर्थन करतले. मागता आयज ह्या बऱ्या दिसा वुमन्स डे दिसा आयज हांगा जायते वुमन्स येयलेले आसा. तूं असोच सदांच जसो तूं गोरगरिबा फाटल्यान रावला तुजें फावंडेशन, तशें आमच्या वुमन्सा फाटल्यानूय तुवें खंबीरपणान सदांच रावचें. जायते आयज तांकां समस्या आसतल्यो, जायतीं आमची भुरगीं स्टुडंट्स आसा तांकां ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसा, रस्ते पडले उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. हे सगळे इश्यू तुवें तुजो स्वार्थ धरिनासतना लोकसेवा म्हणून तुका फळ मेळटलें. हें फळ तूं आशा करून बसप ना बाबा हें केलें जाल्यार तें हांगा कंडिशनां आसता, तूं येतलोच जाल्यार तुजें काम करतलो. तशें करप तें चलचें ना. मनांतल्यान लोकांची सेवा कर, लोक तुज्या फाटल्यान उबे रावतले. देव बरें. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की विकास प्रभुदेसायान जो मुद्दो हांगा रेज केला तो चड म्हत्वाचो आसा. तो म्हणटा गोंया डेव्हलपमेंटाचे खबरो करता आनीक भलत्याकच जाय तसलो डेव्हलपमेंट हाडून थापता लोकांचेर. डेव्हलपमेंट जर जाय तो कसलो डेव्हलपमेंट जाय हें लोकांक थारोवपाचें आसता. हें थापपाचें काम बंद जावपाक जाय. आनी ताणें एक बरें क्रिटिकल उतर यूज केला, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हें खरें म्हणजे ही मेसेज काणकोण ते पेडणे पासून पावपाक जाय. प्रत्येक वाठारान हेच चल्लां. मनमानी लोकांक नाका ते हाडून तेंचेर थापता आनी लोकांक हाचेर गंभीरतायेन विचार करचो. हो जो उलो हांगा मारला परवरी उबो रावन तो गोंयाभर पावचो, इतलीच म्हजी आशा. सगळ्यांक तुमकां येवकार. देव बरी सांज आवडेता. देव बेताळ महारुद्र यांच्या आशिर्वादान आयज विकास प्रभुदेसाय यांच्यांनी बऱ्या कामांक पावल फुडें मारलेलें आसा. तेचें पावल समाजा खातीर, परवरच्या लोकां खातीर आनी एकंदरीत गोंयच्या उदरगती खातीर हें पावल तेंचें थारचें अशें आमी देवा कडेन मागणें मागता. इश्टानो, आयज परवरीन जायते प्रश्न आसा. हांवें ज्या तरेन फाटलीं 2 वर्सां विकासाक पळयला, ज्या तरेन तो परवरच्या गांवांनी तो भोंवता, दिवाळी, चवथ, क्रिसमस, ईद ह्या निमतान लोकांच्या घरांनी तो पावल्लो आसा तांकां वीश करपाक. पण आयज जे तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा की आयज जे ते वयतले ते परवरकारांच्यो ज्यो समस्या आसा, परवरकारांचें जे विजन आसा, परवरकारांचे जे विचार आसा आनी परवरी सकयल रावपी जे गांवांत रावपी जे लोक आसात, त्या सगळ्यांचें म्हणणें कितें की तुका जायते तरेचे लोक मेळटले, तुका सपोर्ट करपी मेळटले, तुका प्रश्न करपी मेळटले, तुका विरोध करपी मेळटले, पण खंबीरतायेन, धिटायेन आनी एक उद्देशान तुवें मुखार वयचो. आमकां देव वेताळाचो आशिर्वाद आसा, देव खापरेश्वराचो आशिर्वाद आसा. आमकां निश्चित खात्री आसा की तुज्या वांगडा जे मावळे आसात
तुज्या वांगडा जे सैन्य आसा ते सैन्य निस्वार्थीपणान तुज्या वांगडा रावतले आनी एकंदरीत पर्वरी वाठारांत जे वयर रावपी पर्वरीन आनी पर्वरी सकयल जे आमचे गांव आसात त्या गांवांतल्या लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक तो आवाज सरकारा पर्यंत पावोवपाचो जो आवाज आयज दाबून उरलेलो आसा पर्वरी मतदारसंघान तांकां तूं एक बळगे दितलो ही आस्त आमकां आसा आमी तुमच्या बरोबर सदां आसतले गोंयभर लोक तुजे इश्ट आसा तुजे बरे मागपी आसा आमकां जाय की पर्वरीचे लोक जे मने जाले थोडे ते उलोवचे तांच्यानी आवाज काडचो पर्वरीन खूब प्रश्न आसा पर्वरीन जायत्या लोकांचे प्रश्न आसा पण आयज एक भिरांकुळाचें वातावरण एक दाबपाचो प्रयत्न एक वेगळे तरेचे पॉलिटिक्स देवाकडे पॉलिटिक्स जाता आनी आमी सांगता पॉलिटिक्स करप ना हांगा सगळे पूण पॉलिटिक्स करपाचें काम कोण करता हें सगळ्यांक दिश्टी पडटा सो हांव विकासाक मागता की कसलेच तरेचो भेदभाव धरिनासतना कसलेंच पॉलिटिक्स करिनासतना तुवें जी समाज सेवा फाटली 3-4 वर्सां चालू केल्या आनी फाटली 2 वर्सां तर तुवें ज्या तरेन ज्या पद्दतीन तुवें ह्या वाठारांत जें काम चलयलां तें काम अशेंच चालू दवरचें जे हे गोर गरीब आमच्या ह्या मतदारसंघान आसात जे तरणाटे आसात तेंचे प्रश्न आसात जे विद्यार्थी आसात तेंचे प्रश्न आसा बायलांक टायमार पयशे मेळना जाणट्यांक पयशे मेळना हे प्रश्न घेवन तुका सरकारा दरबारार वयचो पडटलो दर प्रश्न हो सरकारा कडेन गेल्या शिवाय हो सुटावो जावचो ना लोकांचो आवाज घेवन खंबीरतायेन तुका मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक प्रश्न विचारचे पडटले थोडे कडेन थोड्यो कागाळी करच्यो पडटल्यो थोडे फावटी कोर्टानूय वयचे पडटले तूं ह्या फाटी गेल्लो आसा लोकां खातीर कोर्टान आमकां विश्वास आसा की तुज्या ह्या कार्याक तुज्या ह्या पावलाक यश मेळटलें आनी आमी सगळे तुज्या संघाताक आसा आमी काँग्रेसीन आसा आमी काँग्रेसचे जायते वावुरपी हांगा आसा आनी आमचो काँग्रेसचो फाटल्या फावटीचो उमेदवार आसा 15 काय 14 दिसांनी ज्या तरेन तेंच्यांनी काम केलें आनी जी मतां तांकां मेळ्ळी आतां त्या नंतर जो तांकां लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां खात्री आसा की ज्या तरेन तुमचें काम चालू आसा आनी आयचें पावल जे देवाच्या आशिर्वादान मुखार वयतले तितून निश्चित तूं जैतिवंत जातलो जैतिवंत जावचो अशें आमी देवा कडेन मागणी मागता आनी सगळ्यांक देव बरें जावं आलतीन सर तुम्ही उलयता कोणाक कितें प्रश्न बी आसा आज पार्टीचो प्रेसिडेंट दिसता कोणाच कितें कोण पार्टी प्रेसिडेंट तांकां आपोवंक एक काँग्रेसचे अशें फंक्शन न्ही दिस इज फंक्शन ऑफ पर्वरीम वेलफेअर फाउंडेशन ना तुमचे बी कितें आहा कितें? तेजे कॉन्ट्रेपॉट आहा की ना बाकीचे वी सगळे आर ऑल काँग्रेस युनायटेड मेंबरशिप बी करतले आहे मेंबरशिप तयार करता मागच्या वेळी काँग्रेसचं तिकीट भेटलं होतं यावेळी भेटणार काय ते मी कसं सांगू मी निस्वार्थीपणे जसं संजूबाईंनी सांगितलं निस्वार्थीपणे काम करायचं तिकीट वगैरे ते खूप टाइम येतला 2 वर्ष आहेत पण आज सध्या पक्षाची आयडेंटिटी असल्याशिवाय इथं टाकलं लागलं नाही ते सेकंडरी असं मला वाटतं आज सध्या जनसंपर्क यात्रा आहे ती निस्वार्थीपणे करायची लोकांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते बघायचे त्याचे सॉल्व्ह करण्या कसे करणार त्याच्यावरती जास्त एम्फसाइज करायचं हे आमचं ध्येय आहे आणि हेतू आहे किती असा थँक्यू ऑल द बेस्ट थँक्यू काय पाहिजे Yes,